बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। साबार विषयांचेर ह्या बसकेन मुखेलमंत्र्यान निर्णय घेतल्यात। स्वताच्या जमनीन जी बेकायदेशीर घरां उबारल्यान ती रेग्युलरायज करपाचो मंत्रिमंडळाच्या बसकेन निर्णय घेतला। 31 मार्च मेरेन पैसे डिपॉझिट करपाची निमणी मुदत दिल्या। तशेंच ज्या 20 खात्याच्या सरकारी कामगारांक अपघाती कामार मरण येता तांच्या फॅमिलीक 5 ते 7 लाख दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। आडेक गोवा खातीर परवेचन गौतम शिरोडकर। जी रेग्युलरायझेशनची प्रक्रिया जाल्ली ती प्रक्रिया आता फुडें व्हरपा खातीर 31 मार्चा पर्यंत जे पैसे भरतले तांचेच फॉर्म कन्सिडर केले। जर एखाद्यान अर्ज केला पयली म्हणजे इट इज ओनली फॉर हाऊसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन युअर ओन प्रॉपर्टी, दॅट इज रूल नंबर 1। कांय जाणांनी कोमनीजातीची गव्हर्मेंटाची घाल्ली। गव्हर्मेंटाच्या कोमनीजातीच्या संदर्भात इन्स्ट्रक्शन सेपरेटली फुडल्या फायनान्शियल इयरान येतली, एप्रिला नंतरूच येतली। ताच्या संदर्भात इन्स्ट्रक्शन आहा। परत सांगता हांवें घरां रेग्युलरायज करतली अशें म्हणून ना। त्या संदर्भातली कितें जे निर्णय आसा सरकाराचो इन्स्ट्रक्शन्स वील कम आफ्टर इन द मंथ ऑफ एप्रील ऑर देर आफ्टर। इन द मंथ ऑफ एप्रील म्हणटा फुडल्या फायनान्शियल इयरान येतली। Regarding Komnidar and government, this is earlier first application were asked only for स्वताच्या जमनीन बांदलेले घर, पण घर इलिगली बांदला म्हणजे पंचायतीचे परमिशन घेवन ना, टावन प्लॅनिंगाचे एप्रुवल घेवन ना, मागीर शेतान बांदला, अश्यो केसी ज्यो आहा पळय त्योच केसी पयलीं हातून कन्सिडर जाता। कारण गेल्या पळय एप्लिकेशनाची काही लक्षां आसली की काही कोमनीदाचेंय घालून उडयला भितर। कोमनीदाचें आमी कन्सिडरूच करूंक ना। that will be dealt with next year. ज्यांच्यांनी स्वताच्या घराची एप्लिकेशनां केल्या तांकां 31 बऱ्याच जाणांनी तातूंत भितर पयशे भरूंक ना, 10,000 रुपयाचे भरचे। सो बिफोर 31st March they have to deposit the money. If they don't deposit the money on 31st March, there will be no exemption or extension of date. I am making an underline. 1 एप्रिलाक पैसे भरपाक आयलो जाल्यार तुजी फायल भायर उडयली, यू आर आउट ऑफ द स्कीम। सो इफ यू वॉन्ट युअर फायल टू बी कन्सिडर्ड, then you have to pay that 10,000 rupees before 31st March. That is the deadline.